गेल्या कांय दिसां आदीं गोवा अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांकडेन सापडिल्ले अंमली पदार्थाच्या प्रकरणा उपरांत अशा प्रकाराचे कसलेच गैरव्यवहार घडचे न्हय म्हूण संबंदीत निर्णय घेतला। सुमार 100 सीसीटीव्ही कॅमेरे सतर्कतेच्या दृष्टिकोनांतल्यान बसयतले, तर चल्याच्या वसतिगृहात सगळीकडेन कॅमेरे बसयतले आनी खासगी बाब लक्षात घेवन महिला वसतिगृहाच्या मुखारल्या दारांत हे कॅमेरे बसयतले अशी माहिती प्राचार्य विनायक शेट हांणी दिल्या। हाय रेझोल्यूशन आशिल्ले कॅमेरे ह्या सुवातेर बसोवपाचे आसात आनी ताचे खातीर कांय कंत्राटदारां कडेन उलोवणी चालू आसा। रोखडेच ह्या कामा खातीर कंत्राटदार निश्चित करतले। ह्या उपक्रमा खातीर आवर विकास निधीचो वापर करतले। मजगतीं सुवर्ण महोत्सव निमित्त मेळिल्ल्या निधीचो वापर विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्या विविध प्रकल्प आनी संशोधनात्मक कामाक मंच मेळचो ह्या खातीर प्रयत्न करतले। कांय दिसां आदीं ANC पुलिसांनी गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचेर रेड मारून दोगा विद्यार्थ्यांक ड्रग्सा सयत अटक केल्ली। ह्या फाटभुंयेर महाविद्यालयान सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचो निर्णय घेतला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।